गवळवाडा निरंकाळ रावपी सुमती वेळीप ह्या जाणट्या बायलेक कोणाचोच आधार ना। ती आपल्या घरांत एकटी एकसुरी रावता। सरकारा वतीन मेळपी 2000 रुपयांच्या आधाराचेर ती आपली जीण जगता। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आसात। तशेंच तिच्या घराक गळटी लागल्या। कोणाचोच आधार नाशिल्ल्यान सुमतीक घराची दुरुस्ती करप शक्य ना। हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी उक्ताडार हाडिल्ली। हाची दखल घेत शिरोडेचे समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकर आणि सुमतीच्या घरा वचून तिका मजतीचो हात दिवपाचें आश्वासन दिला। सो हांव हें आई तुजें हें काम घराचें करता आनी तूं कांयच टेन्शन घेवपाचें कांय गरज ना। कळ्ळें मगे, देव आसा, देवूच धाडटा आमकां करपाक आनी आमी करतले। तूं सुसेगाद राव। तें पयलें हांवें घर तुजें, खूब त्रास जाले तुका आनी म्हाका रिपेरिंग करून दितले तुमी? हय, हें फूल रिपेरिंग करून उदकाचें कितें आसा पळय पडटा तें सगळें पॅक, सगळें क्लियर जातलो। एक्चुली हें म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं न्यूज घेतिल्ली गोमंतका, ही म्हाका काल एक लोकल न्यूजपेपरार फॉरवर्ड जाली की हांगा अशें प्रॉब्लम आसा म्हणून। सो सांगपाचें म्हणल्यार हांव शॉक जालो की कोणें कांय हेल्प करूना, म्हणल्यार कोणें करपा जाय आशिल्लें त्या लोकांनी करूना। सो आमी करया ती आतां आनी क्लियर तिका ती उदकान रावपाना हाजे फुडें, तिकाय रायट आहा बरें जगपाचें। बेतोडा पंचायत एरियेच्या गवळवाडा हांगा रावपी एका जाणटे सुमती वेळीप हिच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ले आनी हेची बातमी कांय दिसा पयलीं गोमंतक टीव्हीन दाखयल्ली। ह्या बातमेची दखल शिरोडेचे समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी घेतलेली आसा आनी तेणी ह्या घराचे मंगळार इन्स्पेक्शन करून फूल छप्पर रिपेर करून दिवपाचें तिका आश्वासन दिल्लें आसा। शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी जून म्हयन्याक वाजे शिरोडा हांगसरल्या समीक्षा नायक हिच्याय घराचें रिपेरिंग करून तिका एक मोठो आधार दिल्लो आनी सुमती वेळीप हिकाय बीन आपूण बरो आधार घर रिपेर करून तिका आधार दिवपाचो तेचो मनोदय व्यक्त केल्लो आसा। ताका लागून स्थानीक लोकांनी खरेंच शिवप्रसाद शिरोडकर याचे आभार व्यक्त केले वयता। तशेंच शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी गरीब तशेंच कोणूच दखल घेतलेली नाशिल्ल्या लोकांक मदत करपाक आपूण सतत उपलब्ध आसतलो अशें आश्वासन स्थानीक लोकांक दिल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।